नावेलीची खबर घेऊया. जंय उल्हास तुयेंकार निवडून आयला. आता नावेली हो मतदारसंघ केन्नाच भाजपाचो न्हय. हे फ्लूक. कॅरम खेळटा आसतना केन्ना केन्ना एक गोल तूं घालपाक वता आनी फट्ट करून क्विनीक लागता आनी क्विनय बी भितर वता. असो एक फ्लूक. तसले कितलेशे फ्लूक्स ह्या वेंचणुकेंत घडल्यात. उल्हास तुयेंकाराक मतां पडल्यात 5168 आनी ताजे फाटोफाट आसा काँग्रेस पक्ष. काँग्रेस पक्षाक पडल्यात 3866. अंतर कितलें? फकत 430. उल्हास तुयेंकार वेंचून आयला तो फक्त 430 मतांची मार्जीन घेवन. आता ह्या मतदारसंघात परिस्थिती पळयात. तृणमूल काँग्रेसीक पडल्यात 4738. त्या भायर आपाची मतां आसात आनीक रेव्होल्युशनरी गोवन्साची मतां आसात. म्हणटकच ती जर मतां सगळीं विरोधी पक्षाची एकठांय उरिल्लीं जाल्यार तुयेंकाराक खंय चान्स आशिल्लो. ती 4000, 5000 आनी 3000 मेळून 8000 वयर पावतले आशिल्ले आनी ताणें घेतल्यात केवळ 5168. म्हणटकच होय जागो भाजपाक दान केल्लो. निलेश काब्राल मंत्री आशिल्लो. ताका पडली मतां 9973. ताजे फाटोफाट काँग्रेसचो उमेदवार ताका पडली 9301. अंतर कितलें? फकत 672. पॉप्युलर मंत्र्याची मार्जीन ही फकत 672 मतांची. जाल्यार घडलें कितें? आप आशिल्लो थंय, रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय आशिल्लो. आपाक पडली 830 ह्या मार्जिनी परस चड. म्हणटकच ती मतां जर हेवटेन काँग्रेस पक्षाच्या मतांक जोडलीं जाल्यार निलेश काब्राल पडटालो. मॉविन गुदीन खूब बोवाळ घालपी मंत्री आनी आमदार. मतां 7594. थंय फाटोफाट काँग्रेस आसा आनी काँग्रेसीक मतां पडल्यात 6024. अंतर कितलें? 1570. 1500 प्लस. ह्या मतदारसंघात आप आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय आसा. आपाक मतां पडल्यात कितली? 2533 आनी ही मार्जीन 1570. म्हणजे 1000 परस चड. मार्जिनीच्या 1000 परस चड. त्या शिवाय रेव्होल्युशनरी गोवन्साची मतां आसात. म्हणटच ती जर एकठांय केली परत मॉविन गुदीन पडटालो. मया भाजपाचो उमेदवार प्रेमेंद्र शेट वेंचून आयलो. ताका मतां कितली पडल्यात? 7636. ताजे फाटोफाट कोण आसा? गोवा फॉरवर्ड. ताका मतां पडल्यात 4613. आनी ह्याच मतदारसंघात आप आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा आनी त्या दोगांची मतां एकठांय करीत जाल्यार ती 325,000 पावता. म्हणजे ही विरोधी पक्षांची मतां. ही मतां जर एकठांय जाल्लीं जाल्यार मयांत प्रेमेंद्र शेट कसोच निवडून येवंक शकनाशिल्लो. म्हणजे होय बी एक जागो दान केल्लो. आतां पळोवया फोंडेची खबर. ती तर अजापाचीच. थंय भाजपाचे उमेदवार आशिल्ले रवी नायक, आदले मुख्यमंत्री. काल पयर पसून काँग्रेसींत आशिल्ले, निमाणे वेळार भाजपांत गेले. तांकां मतां पडल्यात 7514. आनी तांच्या फाटोफाट आसा तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकार. तांकां मतां पडल्यात 7437. फकत 77 मतांची मार्जीन. फकत 77. म्हणटच रवी नायक जो मुख्यमंत्री जावन आयला, मंत्री जावन आयला, इतलीं वर्सां विधानसभेंत आसा, ताका जैत मेळ्ळां तें फकत 77 मतांच्या मार्जिनीन. आतां ह्या मतदारसंघांतली परिस्थिती पळयात. काँग्रेस उमेदवाराक मेळ्ळ्यात 6839. रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मेळ्ळ्यात 1770 आनी सुरेश
तिळवे आम आदमी पक्षाचे 620 म्हणटकच 1720 आनीक 6839 हें जर गणीत करीत तर विरोधी मतां 6000 वयर पावता. रवी नायकाची जी मार्जीन आसा ताजे परस 6000 वयर मतां विरोधी पक्षा कडेन आसात. म्हणटकच ही निवडणूक वो लोकांचो कौल कसो म्हणपाचो. हे फ्लूक